Valmiki that the situation of the city is terrible. What do you have to say considering the current political situation? I want to welcome everybody to the smart city of Panjim. सगळ्या पणजेकाराच्या तर्फे हांव सबंद जगाक येवकार दिता हां आमची स्मार्ट सिटी कितें जालें ती पळोवपाक. बाब प्रमोद सावंत, तुवें म्हणिल्लें तुमी जे काल 10 काँग्रेसीचे लोक विकते घेवन हाडले आपल्या पार्टीन, दॅट वॉज बिकॉज ऑफ डिवेलपमेंट. हें तुमचें डिवेलपमेंट हाज्या खातीर तुमी केलें. आनी बाबूश मोन्सेरात, इतली वर्सां तूं म्हणटालो BJP आपल्याक काम करून दिना काम करून दिना. आज तुवें BJP आयच्या दिसा CCPन ऑपोजिशन कोणूच ना, BJP आनी बाबूश एक जाल्ले आसा. एक तुमकां पंप करपाक अरेंज जालो ना. आज कितें तुमचें निमित्त आसा? वॉट इज युअर एक्सक्यूज टुडे? हांव चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक विचारूंक सोदतां, रातचे 1:30 तूं फोन घेता तुज्या श्रीमंत मित्रांचे आनी तांची फ्लायट डिले जाली म्हणून तूं एअर इंडिया फोन करून एक नवें प्लेन उत्पन्न करून दिता. पणजेकारा खातीर तुमकां एक पंप तुमकां अरेंज करपाक जालो ना. हे कितली वर्सां आमी सोचपाचें आतां? हे दर वर्सा हांगा जाता. आज मिरामार बुडल्या, कांपाल बुडल्या, मळ्यान बुडल्या, प्रासार बुडल्या, सगळ्याक पणजे बुडिल्ली आसा. आनी तुमी खंय भोंवतात, हेट्टात. तुमचें पॉलिटिकल प्रॉस्टिट्यूशन करपाक दिल्ली हाय कमांडाचे पांय तुमी धुवपाक गेल्या. Shame on you. I think it is time for BJP to resign from this government. You have ruined Panjim and you have ruined Goa. Shame on you.